सहकार सोसायट्यांक लागून लोकांच्या कोट्यांनी रुपया बुडल्यात। ह्या क्षेत्रात कांय जाण लोकांक तोपी घालतात। ताका लागून सहकार क्षेत्राक जाग्यार हाडपा खातीर सहकार कायद्यात बदल करप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। 71व्या राष्ट्रीय सहकार सप्तकाच्या समारोप सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयतालो। अनियंत्रित मिनाची येरादारीच्या मुद्द्यावयल्यान पिळगांवच्या सारमानस वाठारांतले लोक परत आक्रमक जाल्यात। मिनाची येरादारी विरोधात मंगळारा सांजे सारमानस वाठारांतले लोक रस्त्याचेर देवले। आक्रमक जाल्ल्या लोकांनी एसओपी पाळिनासतना मिनाची येरादारी करपी कांय ट्रक आडायले। लोकां वांगडा पिळगांवची सरपंच आनी कांय पंच वांगडी आशिल्ले। देखून बुधवाराय लोकांचें आंदोलन चालूच आसा। कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो उपरांत आतां मांद्रेचो आदलो सरपंच प्रशांत नायक मांद्रेच्यान वेंचणूक लडोवपा खातीर धोपराक बाशिंग बांदून तयार आसा। मांद्रेच्या लोकांनी आग्रो केलो जाल्यार येवपी विधानसभा वेंचणूक मांद्रेंतल्यान लडयतलो म्हणून मांद्रेचो आदलो सरपंच प्रशांत नायक उलयलो। दिल्ली सावन गोंया येवपी एअर इंडियाच्या विमानात एक धक्कोदायक प्रकार घडलो। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका प्रवाशान एका बायलेची लिंगीक छळणूक केली खंय। ह्या प्रकरणात जितेंद्र जगलान ह्या 23 वर्साच्या तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्या। राज्यात कॅश फॉर जॉब प्रकरणा उपरांत आता कॅश फॉर प्लॉट स्कॅम उक्ताडार आयल्यात। पर्वरी हावसिंग बोर्डात प्लॉट दिवपाचे हायस दाखोवन मडगांवच्या चलयेची फसवणूक केल्ली। ह्या प्रकरणात स्कॅमस्टर सादिक शेखाक अटक केल्या। ह्या प्रकरणात खर कारवाय करपाचे मुख्यमंत्र्यान आश्वासनूय दिला।
आमची शेतां आमकां जाय अशी मागणी करीत पिळगांवचे शेतकार परत आक्रमक जाल्यात. बुधवारा ह्या शेतकारांनी आक्रमक भुमिका घेतना लाकडी वय आनी खोप घालून मायनिंगे वयलो रस्तो बंद केलो. आमकां न्याय मेळना तो मेरेन आमच्या मालमत्तेंतल्यान मिनाची येरादारी करपाक दिवचे नात असो निश्चय शेतकारांनी केला. मायनिंग कंपनीन अतिक्रमण केल्ली शेतां ताब्यात मेळची म्हूण पिळगांवचे शेतकार फाटले वर्सभर संघर्श करीत आसात. खंयच्या मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयतलो हो निर्णय सर्वस्वी मायकल लोबोचो आसा. आमी भाजप पक्षा कडेन एकनिश्ठ आसात. तेन्ना उमेदवार कोणूय आसलो तरी आमचो तेंको पक्षाक आसतलो अशें स्पश्टीकरण कलंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा आनी भाजप मंडळाचो अध्यक्ष यशवंत कानोळकारान दिलें. पोरण्या गोंया जावपी सेंट फ्रांसीस झेवियर हांची पवित्र कूड शवदर्शन सुवाळ्याक 1000 जाल्यार इफी खातीर 300 पुलीस तैनात केल्यात. प्रदर्शनात कॅमेरा जळपा सारखे आनी तीक्ष्ण वस्तूंचेर बंदी आसतली. प्रदर्शन स्थळा लागसार लोकांनी मोलादीक वस्तू घेवन येवचे न्हय अशें आवाहन उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी केलें. इफ्फी निमतान सांखळेच्या सरकारी महाविद्यालयाच्या मैदानाचेर बलून टेंट थिएटराची रंगमाची तयार केल्या. 21 नोव्हेंबर ते 27 नोव्हेंबराक सकाळचे 9 ते सांजेच्या 6 मेरेन वेगवेगळी चित्रपटां दाखयतलीं. ह्या टेंटान एकाच वेळार सुमार 120 लोक चित्रपटाचो आस्वाद घेवपाक शकता. ह्या बलून टेंट थिएटराचें उक्तावण बिरेस्तारा सकाळीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हस्तुकीं जातलें. साज उजेदी आरियल वाठारांतल्या शेतांनी घाणयारें उदक पाविल्ल्यान बुधवारा आमदार क्रूज सिल्वान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सरपंच तशेंच लोकां सयत नेसाय आयडीसीची पळोवणी केली. शेतांनी सोडिल्लें घाणयारें उदक फिश मिल काय स्क्रॅप यार्डांतल्यान येता तें सोदून काडचें आनी प्रदूषण नियंत्रण बोर्डान कारवाय करची अशें आमदार क्रूज सिल्वान सांगलां. तशेंच प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कोणाच्याच दबावा खाला न येता ह्या समस्येची चवकशी करची अशें समाज वावुरपी फ्रेडी ट्रावासोचें म्हणणें.
महाराष्ट्रात विधानसभा वेंचणुके खातीर मतदान जालें. सकाळी 7 वरांचेर मतदान सुरू जाल्लें ते 5 मेरेन चल्लें. 288 मतदारसंघात 4140 उमेदवार रिंगणात आसात. 1,427,000 मतदारांनी केंद्रांनी 9 कोटी परस चड मतदार मतदान केलें. हे वेंचणुकेचो शेनवाराक 23 नोव्हेंबराक मतमेजणी जातली. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात विरोधकांकडल्यान अपप्रचार सुरू आशिल्ल्याचो आरोप भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकारान केलो. ह्या मुद्द्यावयल्यान राजकीय भांडवल करपाचोय तांचो यत्न आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. विरोधकांनी प्रधानमंत्र्याचेर दाखयल्लो विश्वास ही बरी गजाल, पूण सीबीआय चवकशेची मागणी करपी काँग्रेसीक पुलिसांचेर विश्वास ना. तांच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांक जाल्यार सीबीआय आनी ईडीचेरूय विश्वास ना. मागीर खंयच्या आदाराचेर विरोधक सीबीआय कडेन चवकशेची मागणी करतात असो प्रस्नूय गिरीराजान उप्रासलो. सभापती रमेश तवडकार हांणी आपल्या सभापती पदाचो आनी आमदारकीचो राजिनामो दिवचो आनी परतून एक फावट स्वतंत्र वेंचणूक लडोवची. भाजप पक्षान ताच्या उतरांचो आदर करूं ना. मात आप पक्षाचो तवडकार हांकां सदांच तेंको आसा अशें आप पक्षाच्या वांगड्याचें म्हणणें. मुरगांव बंदरांतल्या कोळशाच्या प्रदुशणाक लागून वास्कोच्या लोकांनी खूब त्रास सोंसले. कोळसो प्रदूषण आटोपान हाडपा खातीर बंदर कप्तान, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी सरकारान महत्वाची पावलां उबारल्यात. तांच्या ह्या यत्नांक लागून वास्कोच्या लोकांक थाकाय मेळटली काय कितें असो प्रश्न उप्रासला. जायतीं आंदोलनां लेगीत केल्यांत, मात अजून मेरेन कोळशाच्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडूं ना. मात आतां सरकारान तशेंच प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कोळसो प्रदूषण आटोपान हाडपा खातीर पावलां उबारल्यात. दक्षिण गोंयांत सनबर्न महोत्सवाक विरोध केले उपरांत धारगळे सनबर्ना खातीर जागो निश्चित केला अशी वावडी पसरलेली. मात बुधवारा जाल्ल्या सनबर्नाच्या सुनावणे वेळार सनबर्न महोत्सवाक आतां मेरेन सुवात निश्चित करपाक परवानगी दिवं ना. फुडली सुनावणी 9 डिसेंबराक जातली असो आदेश उच्च न्यायालयान दिला.
कुचेली कवनिदाद जाग्याचेर बेकायदेशीरपणान बांदिल्ल्या घरा प्रकरणात म्हापशा नगरपालिकेचो कर्मचारी रमेश राव हाका म्हापशा पुलिशेन चौकशी खातीर व्हेला. कुचेली कवनिदाद जाग्याचेर बेकायदेशीरपणान 140 घरां बांदपाक परवानगी दिल्या असो आरोप थळाव्यांनी केल्लो. बुधवारा सांजे हरमल एका गॅरेजीक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागताच थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. तितल्या म्हणसर तांणी उदक मारून उजो पालयलो. कोणाकूच जिवीत हानी जावना, पूण सुमार 5 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. बुधवारा वास्को अबकारी खात्यान 2 ट्रक आडयले. तातूंतले 1.5 करोडाचो सोरो जप्त केल्ल्याचें कळटा. हो सोरो इंडियन मेड फॉरेन आशिल्लो. फुडलो तपास सुरू आसा. अबकारी खात्यान ही कारवाय केल्या. हालीसराक अपघातांचे प्रमाण वाडल्यात. तातूंत सांगोळडाच्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. हाका लागून अपघात जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. हे विशीं बुधवारा सांगोळडाच्या थळाव्यांनी आंदोलन केलें. सीवेजीच्या कामाक लागून रस्त्याची ही अवतिकाय जाल्या. तशेंच गिरी सांगोळडा रस्त्याचेर उदक वाविल्ल्यान थळावे फ्युरियोज. बेगोबेग ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करची म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या. सहकार मळार विश्वास महत्वाचो आसा. सोसायटी आनी बँकांचे येस ग्राहकांच्या विश्वासाचेर निंबून आसता, अशें मत दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी उक्तायलां. VPK अर्बन कॉपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीन दिवचले नवी फांटो सुरू केला. ह्या फांट्याचें उक्तावण केले उपरांत दोतोर शेटये उलयताले. ह्या वेळार उपनगराध्यक्ष दीपा पोळ, सोसायटीचे अध्यक्ष दुर्गादास गावडे आनी हेर संचालक हजर आशिल्ले. VPK अर्बन कॉपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीन दिवचले सुरू केल्ली 37वी ब्रांच आसा.
बुधवारा आर लेडी ऑफ दी रोजरी चर्च नावेली हांगा वर्सुकी फेस्त मनयले। ह्या वेळार हजारांनी भावीक हाजीर आशिल्ले। ह्या फेस्ताची सुरवात सकाळच्या मिसान जाली। गोंयभरचे लोक ह्या मिसाक हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार धार्मीक उत्सवा वांगडाच पारंपरीक गोड पदार्थ, खाणा जेवणां आनी हस्तकलांची स्टॉलां आशिल्लीं। गांवांतलो एकचार आनी सांस्कृतीक गिरेस्तकाय दाखोवपी हे फेस्ताक भाविकांनी हाजेरी लायिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे 56 वर्सांनी गुयाना वचपी भारताचे पयले प्रधानमंत्री थारले। ह्या वेळार तांकां गुयानाचे राष्ट्रपती इरफान आली हांणी येवकार दिलो। नरेंद्र मोदी गुयानाच्या संसदेत संबोधीत करतले, तशेंच इंडिया कारिकॉम समिटांत वांटेकार जातले अशें कळटा। गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत बेगीनूच मेंदवाच्या ट्युमराची शस्त्रक्रिया मुफ्त जातली। 2025च्या जानेवारी म्हयन्या मेरेन शस्त्रक्रिया युनिट सुरू जावपाची शक्यताय आसा, अशी माहिती गोंय वैजकी महाविद्यालयाचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकर हांणी दिल्या। मडगांव एसजीपीडीए नुस्तें मार्केटाची सामकी अवतिकाय जाल्या। सिवेरेजीचे चेंबर्स व्हांवपाक लागल्यात, फरशो फुटल्यात, ताका लागून मार्केटांत येवपी गिरायकांक तशेंच विक्रेत्यांक हाचो धोको निर्माण जाला। मार्केटांत सगळ्यांक हळशीक पातळिल्ल्यान हाचो लोकांचे भलायकेचेर परिणाम जातलो, तेन्ना पालिकेन तशेंच एसजीपीडीएन ही समस्या सुटावी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। राज्यांत जावपी हवा प्रदूषणाक लागून किडनीचे दुयेंस जावपाची शक्यताय आसा। हवा प्रदूषणाक लागून सुमार 23% लोकांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा। हाका लागून फोग मारण मारप खंय तरी बंद जावपाची गरज आसा। चड करून जाणट्यांच्या भलायके खातीर फोगाचो वास हानिकारक आसा।